फाटले 16 जानेवारीक ओपिनियन पोलाक 55 वर्सां जालीं. स्वाभिमानी गोंयकारांच्या कांय संस्थांनी तो दीस अस्मिताय दीस म्हणून मनयलो. राजकीय मळार काँग्रेस पक्षान एक सभा घेतली आनी ओपिनियन पोलाचो उगडास काडलो. सरकारान कांय केलें ना, कारण सरकाराक ओपिनियन पोल लागना, ओपिनियन पोलाचें कांय पडून वचूंक ना. हरशीं ओपिनियन पोलाचें म्हत्व हें गोंयचे सुटके फाटोफाट येता. गोंयचे सुटकेन आमकां स्वातंत्र्य आनी लोकशाय दिली आनी ओपिनियन पोलांत आमी जिखले म्हणून संघ प्रदेश दर्जो उरलो. संघ प्रदेश दर्जो उरलो म्हणून गोंयची विधानसभा उरली. विधानसभा उरली म्हणून कोंकणीक राजभास करून राजभास कायदो पास जावंक पावलो आनी राजभास कायदो पास जावंक पावलो म्हणून गोंयांक घटक राज्य मेळूंक पावलें. हें घटक राज्य आज वेगळे वेगळे जी सरकारां सत्तेर येतात ती भोगतात. त्या घटक राज्यांत राज्यकर्त्यांक जे अधिकार दिल्ले आसात त्या सगळ्याचो लाभ ते घेतात. पूण तांकां ज्या ओपिनियन पोलाच्या जैतान तें कदेल दिलें त्या कदेलाचो उगडास उरना, थंय ते पडमूड जातात. हे नदरेन पळयल्यार फाटल्या 55 वर्सांच्या इतिहासांत राजकीय पक्ष कशे वागले हाचो अभ्यास इंट्रस्टींग जाता. ओपिनियन पोलाच्या आदीं जेन्ना वेंचणूक जाली तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर आशिल्लो. ओपिनियन पोला उपरांत ओपिनियन पोलांत गोंयकारांनी विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें. ताच्याय उपरांत परत महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचें सरकार सत्तेर आयलें आनी तें 14 वर्सां उरलें. पूण ताणें ओपिनियन पोलाचो उगडास पुसून काडपाचो प्रयत्न केलो ना. हाका कारण आसा. कारण ओपिनियन पोलांत विलिनीकरण नाका म्हणप आनी विरोधकांचें जैत जावप हें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक लजेक घालपा सारकें. ती तांचेर पडिल्ली हार. खरें म्हणत जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक लज इतले खातीर जावंक जाय की त्या पक्षाचें मुखेल धोरण हें विलिनीकरण आशिल्लें. म्हण तें विलिनीकरणच गोंयकारांनी भायर मारतकच त्या पक्षाच्या अस्तित्वाक कांय अर्थूच उरूंक नाशिल्लो. तरी आसतना तें सरकार 14 वर्सां चल्लें आनी ताणें स्वाभावीक रितीन ओपिनियन पोलाचो उगडास काडलो ना, कित्याक तो उगडास कोडू आशिल्लो, तो तांकां नाका आशिल्लो म्हणून काडलो ना. 1980 वर्सा काँग्रेस पक्षाचें सरकार आयलें. खरें म्हणत जाल्यार काँग्रेस पक्षान जो वावर ओपिनियन पोला आदीं आनी ओपिनियन पोला खातीर केला ताचें खुबशें मोठें क्रेडीट घेवन उत्सव मनोव येताले. ते तांकां बऱ्याकय पडूं येताले. पूण तशें घडलें ना. ताचें कारण सरकार काँग्रेस पक्षाचें आयलें पूण मुख्यमंत्री जाले प्रतापसिंग रावजी राणे. राणे हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांतल्यान काँग्रेसींत आयिल्ले. तांची मानसिकता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांत घडिल्ली. म्हणजे जी मानसिकता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांत 14 वर्सां आशिल्ली तीच मानसिकता घेवन प्रतापसिंग रावजी राणे काँग्रेसींत आयिल्ले. म्हणटकच तांणीय बी ओपिनियन पोल दीस मनोवपाची वा त्या निमतान कितेंय उत्सव करपाचो प्रयत्नच केलो ना. तें कित्याक घटक राज्य गोंयांक मेळ्ळें तें प्रतापसिंग रावजी राणे सत्तेर आसतना. तांकां लागून मात न्हय आं, तांणी आडखळीच हाडिल्ल्यो. पूण तरी आसतना गोंयकारांच्या प्रयत्नांनी राजभास कायदो पास जालो आनी त्या कायद्याच्या आदारान आमच्या देशांतल्या भाशावार प्रांत रचनेचे वेवस्थेंत
गोंयांक घटक राज्य मेळ्ळें, पूण मुख्यमंत्री ते आशिल्ले. पूण ताणें जसो ओपिनियन पोल दीस मनोवपाचो कांय प्रयत्न केलो ना, तसोच घटक राज्य दीस मनोवपाचोय प्रयत्न केलो ना. हांगा एक कॉन्ट्रास्ट नदरे मुखार दवरूं येता. महाराष्ट्र राज्य ज्या दिसा स्थापन जालें तो दीस महाराष्ट्र दिन म्हणून महाराष्ट्र राज्य मनयता. कर्नाटक राज्य ज्या दिसा स्थापन जालें तो दीस राज्योत्सव दीस म्हणून कर्नाटक राज्य मनयता. पूण गोंय ओपिनियन पोलाचें जैतूय मनयना आनी घटक राज्य मेळ्ळें हाजो आनंदूय उक्तायना. ही काँग्रेसची स्थिती. काँग्रेसचे उपरांत तिसरो मुखेल पक्ष जो सत्तेर पावलो तो भारतीय जनता पार्टी. 10 वर्सां जालीं. ह्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ओपिनियन पोल दीस मनोवचो, अस्मिताय दीस मनोवचो वा घटक राज्य दीस मनोवचो असो निर्णय तर घेवंकूच ना, पूण तसो विचार पसून आपल्या मनांत येवंक दिवंक ना, हें म्हत्वाचें. आडबाद म्हळ्यार मदीं जेन्ना ओपिनियन पोलाक 51 वर्सां जालीं तेन्ना एक कार्यावळ मडगांव शारांत जाली पोन्ने बाजारांत. ती कार्यावळ हो एक केवळ फार्स आशिल्लो. त्या कार्यावळींत ओपिनियन पोलांत वावुरिल्ल्यांचो भोवमान म्हणून केलो. तांचे व्हडले व्हडले फोटे करून लायले. ते फोटे मागीर काडून गुदांवांत दवरले. ते आज गुदांवांत आसात काय वायटेन खावन बडयल्यात कोणाक खबर ना. हो भोवमान ओपिनियन पोलांत काम करतल्यांचो. खरें म्हळ्यार ती कार्यावळ राज्य पावंड्यार जालीच ना. जशे परी फातोर्डा मतदारसंघांत एखादी कार्यावळ जावची आनी तिका मुख्यमंत्री हाजीर रावचो अशे रितीन ती कार्यावळ जाली. म्हणजे तिका हांव ओपिनियन पोल दीस मनोवपाची खरे अर्थान राज्य पावंड्यावेली कार्यावळ मानूंक तयार ना. तात्पर्य 10 वर्सांच्या काळांत भारतीय जनता पार्टीनूय ओपिनियन पोल दीस मनयलो ना, घटक राज्य दीस मनयलो ना. कित्याक मनयलो ना? महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक हांवें सांगलें तशें कारण आशिल्लें. तांकां लज दिसताली. तांकां तो कोडू अणभव आशिल्लो. काँग्रेसीन केलें ना हें त्या वेळार सत्तेर पाविल्ल्या काँग्रेस जनाचे मनस्थितीक लागून. राणेच्या काळांत तांची मानसिकता महाराष्ट्रवादी गोमंतकाची आशिल्ली आनी तांचे उपरांत जे सत्तेर आयले तांणी तीच परंपरा फुडें चलयली. इल्लोय विचार केलो ना की फाटल्यान आपलें चुकलें आतां सुदारया म्हणून. अशें काँग्रेसीचें घडलें. पूण भारतीय जनता पार्टी इतली उदासीन कित्याक रावली हो प्रश्न म्हाका खूब तेंप सुटूंक नाशिल्लो. पूण कांय दिसां फाटीं म्हज्या एक इश्टान म्हाका एक क्लिपींग धाडलें आनी त्या क्लिपिंगा वयल्यान हो प्रश्न म्हाका सुटावो जालो. हें क्लिपींग म्हळ्यार पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या लेखाचें कात्रण. आतां पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय म्हळ्यार कोण हें सांगपाची गरज आसा. ते मूळचे RSSचे पूर्ण वेळ प्रचारक. मागीर जेन्ना संघ परिवारान जनसंघ ही पॉलिटिकल पार्टी स्थापन केली तेन्ना तांकां 2 नंबरचो मान दिलो. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे अध्यक्ष जाले आनी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हे उपाध्यक्ष जाले. मागीर जनसंघांतल्यानच भारतीय जनता पार्टीचो जल्म जालो. म्हणटकच त्या फुडाऱ्यांची जी परंपरा आसा तीच परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी चलयता. आतां पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हांगा खंय येतात तें म्हत्वाचें. ओपिनियन पोलाचो इतिहास असो आसा की 1965 वर्साच्या एप्रील म्हयन्यांत 1965
लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी तांच्या मंत्रिमंडळान एक निर्णय घेतलो की गोंयांत मध्यावधी वेंचणूक घेवन म्हळ्यार मिड टर्म इलेक्शन घेवन हो प्रश्न सोडोवचो. हाजेर चड विस्तारान हांव मागीर येतलो, पूण थोडे भितर सांगता की मध्यावधी वेंचणूक घेवन गोंयच्या राजकीय फुडाराचो प्रश्न सोडोवचो असो निर्णय शास्त्रीजींच्या मंत्रिमंडळान घेतलो. ताचेर पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हांणी प्रतिक्रिया दिली मातशी वेळान, जुलय म्हयन्यांत. प्रतिक्रिया अशी की लाल बहादूर शास्त्रींनी मोठी चूक केली. मिड टर्म इलेक्शन घेवपाचो निर्णय चुकला. खरें म्हळ्यार दुसरी इलेक्शनाची गरजूच ना. पयलीं इलेक्शनाचो पळय निकाल आसा त्या निकालाचेरच गोंयचो फुडार थारावपाचो, म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर आयला तो विलिनीकरण मागता म्हणून गोंयचें विलिनीकरण महाराष्ट्रांत करपाचें. आनी फुडें अशें म्हणा की गोंय हें वेगळें कशेंच उरूंक जायना. गोंयचें वेगळें अस्तित्व कशेंच उरूंक जायना देशांत पसून. तें शेजारच्या प्रदेशांत मर्ज करूंक जाय. आतां हें हांवें सांगलां तें म्हज्या उतरांनी, पूण पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय खंयच्या उतरांनी सांगतात तें समजून घेवप तितलें बरें जातलें. हो तांचो लेख ऑब्झर्वर ह्या तांच्या मुखपत्रांत 25 जुलय 1965 दिसा छापून आयला. त्याच वर्सा एप्रील म्हयन्यांत शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळान निर्णय घेतला आनी जुलय म्हयन्यांत हो लेख छापून आयला. लेखाचो माथाळो आसा, गोवा शूड बी मर्ज्ड विदाउट अ सेकंड इलेक्शन. म्हणजे पयले इलेक्शनाच्या निकालाचेरूच गोंयचें विलिनीकरण जावंक जाय. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय म्हणटात, Prime Minister Lal Bahadur Shastri has again mishandled the Goa issue. To take a decision with regard to the future of a territory on the basis of elections is a wrong and improper application of a democratic principle. So far as the general feeling and wish of the results of the last elections is sufficient indication. There is no need for fresh elections. It amounts to taking a referendum without the advantage of certainty and precision attaching to that procedure. It is shirking of responsibility by the center. आणि आता येता तें वाक्य महत्वाचें. It is definite that on no account Goa should be allowed to continue as a separate unit. सेपरेट युनिट म्हणजे ते देशा भायलें म्हणना तें लक्षांत दवरूंक जाय. देशाचें युनिट पूण तें सेपरेट आसूंक जायना. इट इज डेफिनीट that on no account Goa should be allowed to continue as a separate unit. It is a historical and political necessity to merge it with the adjoining areas. हें मत मांडपी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय हांकां जनसंघांत मान आशिल्लोच, पूण आयच्या भारतीय जनता पार्टींतूय खूब मान आसा. तांची स्मारकां वेगळे वेगळे तरेन केल्लीं आसात, तांची नांवां कितलींश्या येवजण्यांक दिल्लीं आसात आनी तांचें मत भारतीय जनता पार्टी मानता. हाचो अर्थ असो की महाराष्ट्रवादी गोमंतकान पसून जी भुमिका घेतली मिड टर्म पोल मान्य करपाची वा उपरांत ओपिनियन पोल हो मार्ग मान्य करपाची, ती संघ परिवाराक नाशिल्ली. ते चड अतिरेकी आशिल्ले आनी इतले अतिरेकी आशिल्ले की पयल्याच वेंचणुकेच्या निकालाचेर तांकां गोंयचो फुडार थारायिल्लो जाय आशिल्लो. म्हणटकच जो राजकीय पक्ष
हें मत मानता वा हें मत मांडपी मनशाक माथ्यार घेता तो पक्ष ओपिनियन पोल दीस आनी अस्मिताय दीस कसो मानतलो? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक नाका ताचे परस चड भारतीय जनता पार्टीक तें नाका होच अर्थ हातूंतल्यान येता. आतां ह्या तिनूय पक्षांची स्थिती अशी जाल्ल्यान आज मेरेन गोंयांत ओपिनियन पोल दीस किंवा घटक राज्य दीस सरकार मनयना. लोक थोडो मनयता. म्हाका अजाप दिसता तें काँग्रेस पक्षाचें. काँग्रेस पक्षाच्या आयच्या फुडाऱ्यांक किंवा कार्यकर्त्यांक आपले पक्षाचो इतिहास खबरूच ना काय? आपले पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी जें कितें केलें ताजें श्रेय ताजें क्रेडीट पक्षाक येता आनी ताजो लाभ घेवपाक जाय हें तांकां कळत ना काय? भोव करून कळना. अज्ञान आसूं येता पूण अज्ञाना बरोबरच बेपरवाय आसा, उदासीनताय आसा. कदेल मेळ्ळें की सगळें सोंपलें. फाटली कांयच याद करपाची गरज ना. आतां ह्या खातीर ओपिनियन पोला संबंदान वा गोंयच्या संबंदान काँग्रेस पक्षाच्या आदल्या फुडाऱ्यांनी कितें कितें केलें आनी ताजें श्रेय कशें काँग्रेस पक्षाक आनी ताज्या त्या फुडाऱ्यांक वता हें समजून घेवपाची गरज आसा. पयली गजाल, गोंय मुक्त जातकच तेन्नाचे प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू गोंयांत आयले तेन्ना तांणी एक उतर गोंयकारांक दिलें की गोंयची खाशेली अस्मिताय आमी सांबाळून दवरतले. हाचो अर्थ गोंयकारांचो जो आवडो आशिल्लो, जो गोंयच्या सुटकेच्या मुळांत आशिल्लो की हजारांनी वर्सां आमी आमचें राज्य चलयलें ना, आतां आमकां स्वातंत्र्य लोकशाय मेळ्ळ्या, आतां आमी राज्य चलयतले, हो आवडो पंडीत नेहरूनी वळखून घेतिल्लो आनी म्हणून हें उतर तांणी दिलें. इतल्यान सोंपूंक ना. मागीर जेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष परतो परतो हट्ट धरूंक लागलो की गोंयचें विलिनीकरण महाराष्ट्रांत करात म्हणून, आनी होच हट्ट तांणी सत्तेर येतकूचय चलयलो. पयलीं ती मागणी पक्षाची आशिल्ली पूण मागीर ती मागणी वेंचून आयिल्ल्या सरकाराची जाली. ताजी दखल केंद्रीय फुडाऱ्यांक घेवची पडली. आमच्या बऱ्या नशिबान पंडीत जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आशिल्ले. तांच्या फुडारपणा सकल काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान, काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड म्हणजे त्या पक्षाची हायेस्ट पॉलिसी मेकींग बॉडी, काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान निर्णय घेतलो की 10 वर्सां मेरेन गोंयच्या राजकीय फुडाराचो विशय काडचो न्हय. म्हणजे विलिनीकरण करचें काय नाका, ताजें संघ प्रदेश दवरचो काय घटक राज्य करचें, हे विशय 10 वर्सां मेरेन नाका. गोंय उदरगतींत फाटीं उरलां. संघ प्रदेश आशिल्ल्यान जाय तितलो निधी केंद्र सरकाराच्यान गोंयाक दिवं येता, तो घेवचो आनी गोंयची उदरगत करची. आनी ही उदरगत करतकच 10 वर्सांनी गरज दिसली जाल्यार मागीर गोंयच्या राजकीय फुडाराचो प्रश्न विचारांत घेवचो. शाणे गोंयकारांनी तो मानून घेतलो कारण तो निर्णय गोंयच्या हिताचो आशिल्लो. पूण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, त्या पक्षाचे फुडारी आनी तांचे जे महाराष्ट्रांतले बुदवंत आशिल्ले तांणी विरोध केलो. 1964 नेहरू संवसाराक अंतरले आनी लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री जाले. आतां गोंयचें सरकार आनी महाराष्ट्रांतले फुडारी दोनूय तरांचे, म्हणजे सत्तेर आशिल्ले काँग्रेस फुडारी आनी सत्तेर नाशिल्ले विरोधी पक्षांचे फुडारी, ह्या दोगूय जाण ह्या विशयाचेर एकठांय येताले. हांणी केंद्र सरकाराचेर सदांच प्रभाव हाडपाचो प्रयत्न केलो की हाजेर निर्णय जावचो म्हणून. हो प्रयत्न नेहरूंच्या काळांत चल्लो ना. पूण जेन्ना शास्त्रीजी प्रधानमंत्री जाले
तेन्ना हाजो प्रभाव पडूंक लागलो आनी हाजो प्रभाव शास्त्रीजीचेर इतलो पडलो की हांव म्हणटा ते कारस्थानाक बळी पडले. कारस्थान कितें आशिल्लें? कारस्थान हें गोंयचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी महाराष्ट्रांतले सरकारांत आशिल्लो पक्ष आनी सरकारा भायर आशिल्ले पक्ष हांचे भितर जाल्लें कारस्थान. आनी कारस्थान कशें? पयलीं गोंयचे विधानसभेन विलिनीकरण आमकां जाय तें ताबडतोब करचें असो अधिकृत ठराव पास करचो. दुसरो प्रश्न, तो ठराव लक्षांत घेवन महाराष्ट्र सरकारान गोंयांक आनी गोंयकारांक येवकार दिवपाचो ठराव पास करचो अधिकृत. आनी ह्या दोनूय ठरावांच्या आदारान केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडचो की तांणी ह्या विशयांत निर्णय घेवचो म्हणून. आनी तो कसो घेवचो? तर मिड टर्म इलेक्शन घेवन. कारण ह्या कारस्थानी फुडाऱ्यांक खबर आशिल्लें की 1963 वर्सा जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर येता जाल्यार 2 वर्सांनी मिड टर्म पोल घेतकच कांय बदल जावपाची गरज ना. 16-12 राजकारण जाल्लें. 16 महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक, 12 युनायटेड गोवन्साक तिसरो पक्ष नाशिल्लो. म्हणटा जर हें 63 जाता तेंच 65 जातलें आनी सहज विलिनीकरण जावन वतलें. हें कारस्थान आशिल्लें. वायट गजाल म्हणजे शास्त्रीजींक हें कारस्थान कळ्ळें ना आनी तांणी तो निर्णय मंत्रिमंडळांत घेतलो. आतां हो निर्णय जर फुडें गेल्लो, भंय आशिल्लें तें हें, जाल्यार गोंयचें कितें जातलें आशिल्लें? 63 जर भाऊसाहेब बांदोडकार मुख्यमंत्री जाला जाल्यार 65 काय डॉक्टर जॅक सिकेर मुख्यमंत्री जावचो नाशिल्लो. तेंच परत घडटलें आशिल्लें. आनी तें घडटकच म्हणटलें आशिल्लें पळय लोकांक विलिनीकरण जाय म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक सत्ता दिल्या आनी ते खातीर गोंयचें विलिनीकरण जावन वतलें आशिल्लें. तें घडूंक पावलें ना. कोणाक लागून घडूंक पावलें ना? काँग्रेसच्या कांय दूरदर्शी विजन आशिल्ल्या, फारसायट आशिल्ल्या फुडाऱ्यांक लागून. आनी ह्या फुडाऱ्यां मदीं 2 नांवां मुद्दम घेवचीं पडटात जीं खूब लोक विसरल्यात. खुद्द काँग्रेसचेय लोक विसरल्यात. सर्गेस्त पुरुषोत्तम बाब काकोडकार आनी सखा पाटील. घडलें अशें 1965च्या एप्रील म्हयन्यांत जेन्ना लालबहादूर शास्त्रीच्या मंत्रिमंडळान निर्णय घेतलो तेन्ना खुद्द काँग्रेसच्या थळाव्या फुडाऱ्यांक तो आवडलो ना. पुरुषोत्तम बाब वा भाऊ काकोडकार हे तेन्ना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गोंयांत. तांणी जायतो प्रयत्न केलो की हो निर्णय कसो चुकला तें पटोवपाक आनी हो निर्णय बदलपाक. पूण तें घडून आयलें ना. तें फक्त शास्त्रीजींकच न्हय तर हेर फुडाऱ्यांकूय मेळ्ळें. तांकांय सांगलें हो निर्णय कसो चुकलो तो. आनीक मिड टर्म इलेक्शन हो मार्ग, हो इशू सोडोवपाचो न्हय. पूण ते यशस्वी जालें ना. 5-6 म्हयने तांणी हो प्रयत्न केलो आनी कितेंच तातूंतल्यान निश्पन्न जायना म्हणून ते उपगले. हें स्वाभावीक. खंयचोय मनीस अशे परिस्थितींत फ्रस्ट्रेट जावप, उपगप हें स्वाभावीक. तेंच भाऊ काकोडकरांच्या संबंदान घडलें. 1965 वर्स 1965 वर्स सोंपता वो 1966 वर्साच्या जानेवारींत ती तारीख मेळना. भाऊ काकोडकार ना जाले. अकस्मात ना जाले. खंय गेले, तांचें कितें जालें कोणाक कांय पत्तो ना. बोवाळ जालो. बोवाळ इतलो जालो की महाराष्ट्रान तांकां किडनॅप केलें असो आरोप जालो. महाराष्ट्रान तांकां मारून बडयले असोय आरोप जालो. आनीक सगळो बोवाळ हो खवदळ देशभर जालो. आनीक केंद्र सरकाराक ताची दखल घेवची पडली. घडिल्लें अशें की भाऊ काकोडकार हांगाचें प्रदेश काँग्रेसचें ऑफीस तांचे तेन्नाचे सेक्रेटरी लिगोरी कोतकारवाल हांचे कडेन सोंपोवन गेल्ले.
खंय गेल्ले तें कोणाक खबर नाशिल्लें. ते बरयतात की आपूण दिल्लीच्या रेल्वे स्टेशनाचेर वेटिंग रूमांत बशिल्लो, इतल्याच प्लॅटफॉर्माचेर एक गाडी आयली आनी कित्याक कोण जाणा आपूण वचून त्या गाडयेंत बसलो, तो बद्द ऋषिकेशाक पावलो. म्हाका तें पटना. म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशन आनी उपगण जी खंयच्याय मनशाक तांचे स्थितींत येवपाची ती तांकां आयिल्ली. आनी म्हणून जर ते सांगतात ते आयकनात केंद्रांतले फुडारी, आनी ताजो परिणाम गोंयांत पक्षाचेर, एकंदर राजकारणाचेर, गोंयचेर जाता. कित्याक महाराष्ट्रवादी गोमंतकान विलिनीकरणा खातीर उदरगती कडेन दुर्लक्ष केल्लें. म्हणटकच ह्या सगल्यांकच वायटाक पडटा आसतना आपूण हांगा बेकार बसून कितें करतलो म्हणून ते गेले. ऋषिकेशाक वचून ते एका साधूच्या खोपींत रावले. ते थंय आसतना हो सगळो बोवाळ जालो. पूण त्या साधूचे खोपींत वर्तमानपत्र पावनाशिल्लें आनीक आयचीं कांय साधनाय नाशिल्लीं. 2-3 म्हयने हें भाऊ काकोडकाराक कळूंकूच पावलें ना. पूण 1966 वर्साच्या 1966 वर्साच्या मार्च म्हयन्यांत ही खबर तांच्या कानार पडली. आनी ही खबर कानार पडटकच तांणी रोखडीच इंदिरा गांधी, दिल्लींतले आनीक कांय फुडारी आनी गोंयांतले तांचे सहकारी हांकां पत्र बरयलीं आनी सांगलें की आपूण सेफ आसा, आपूण बरो आसा, आपले विशीं हुस्को करपाची गरज ना, आपूण ऋषिकेशाक आसा आनी आपूण जून म्हयन्यांत दिल्लींत पावतलो. आतां हांगा एक्शन म्हणटा तें सुरू जाता. फिल्मी भाशेंत सांगपाचें जाल्यार एक्शन हांगा सुरू जाता. आनी आयच्या संदर्भांत तें खूब म्हत्वाचें, काँग्रेस पक्षाच्या संदर्भांत खूब म्हत्वाचें. भाऊ काकोडकार ऋषिकेशाच्यान दिल्लींत आयले आनी 21 जून 1966 दिसा तेन्नाचे काँग्रेसचे, नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष के कामराज हांकां मेळ्ळे. 21 जून आनी हो विशय मांडलो आनी सांगलेंय बी की ह्या उपगूण आपूण पयस रावलो म्हणून. कामराज हांणी तांकां सांगलें, पळय तूं सांगता तो विशय आतां पक्षा कडेन उरूंक ना. हो विशय सरकारा कडेन पावला आनी सरकारान ताजेर एक निर्णय घेतला. म्हणटकच आपूण कांय करूं शकना. तूं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीक मेळा. भाऊ काकोडकार वचून इंदिरा गांधीक मेळ्ळे की असो निर्णय शास्त्रीजीच्या काळांत जाल्लो आसा, तो बरोबर न्हय, तो बदलपाची गरज आसा आनी तुमी तें करचें. इंदिरा गांधीन तांकां सांगलें तो शास्त्रीजींचे काळांतलो निर्णय आनीक त्या निर्णयाच्या मार्जिनींत शास्त्रीजींनी आपल्या हातान बरयलां, दीस इज द ओन्ली वे टू सॉल्व द इश्यू ऑफ गोवा. दीस इज द ओन्ली वे टू सॉल्व द इश्यू ऑफ गोवा. हें सगळें लक्षांत घेवन आपूण त्या फायलीक हात लायना. निर्शेणी आयली भाऊ काकोडकारांक, पूण तांणी आपलो प्रयत्न सोडलो ना. ते गेले आनीक मोरारजीभाई देसाई हांकां मेळ्ळे, कारण ते एक त्या वेळावेले काँग्रेस पक्षाचे मोठे फुडारी. मोरारजी देसाई हांणी तांचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी जी प्रतिक्रिया दिली ती बी समजून घेवपा सारकी आसा. मोरारजीभाई देसाई हांणी म्हळें, मिस्टर काकोडकर, कॅबिनेट डिसिजन इज कॅबिनेट डिसिजन, यू आर कन्फ्युज्ड. म्हणजे मोरारजी देसाई हांकां म्हणपाचें आशिल्लें की कॅबिनेट डिसिजन म्हणटा तें फायनल. तुजे तकलेंत कितें तरी गोंदळ जाल्लो आसा आनी त्या खातीर तूं तो बदल कर म्हणटा, तें बदलणें शक्य ना. हें तांकां मनांतल्यान सांगपाचें आशिल्लें. भाऊ काकोडकारान तांकां एक प्रश्न विचारलो, समजुया आनी कोणेंय तसो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमचो विरोध आसतलो. मोरारजीभाईन सांगलें ना. म्हणटकच भाऊ काकोडकाराक तें एक पॉझिटीव इंडिकेशनशें दिसलें आनी ते वचून मेळ्ळे सखा पाटील हांकां. सखा पाटील हे तेन्ना मंत्रिमंडळांत मंत्री आनी त्या भायर काँग्रेसचे एक व्हड फुडारी.
सखा पाटलांच्या बाबतींत एक वेगळेपण आशिल्लें तें अशें की तांचो गोंयच्या राजकारणा कडेन खूब लागींचो संबंद आशिल्लो. पयलीं इलेक्शन तांणी लागींच्यान पळयल्लें हांगा येवन आनी गोंयकारांचो आवडो कितें आसा हाजी तांकां जाणविकाय आशिल्ली. तांणी सांगलें 3 सप्टेंबराक म्हणजे 3 सप्टेंबर 1966 दिसा काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाची बसका आसा. ते एक वांगडी आशिल्ले. ते बसकेंत हो विशय आपूण काडटा आनी त्या प्रमाणे 3 सप्टेंबर 1966चे बसकेंत सखा पाटील हांणी प्रस्ताव मांडलो. प्रस्ताव असो की मिड टर्म इलेक्शन घेवपाचो जो निर्णय घेतला तो बदलचो, तो सारको न्हय. कारण तो लोकांक खंयच्याय एकाच इश्यूचेर मत दी अशें सांगना. मत दितात ते उमेदवाराक. इलेक्शनांत उमेदवार पिक्चरां येता, इलेक्शनांत कितलेशे पक्ष येतात, तशें आसूंक फावना. खंयच्याय गोंयचें विलिनीकरण जावचें काय ना ह्या विशयाचेर मत मागूंक जाय. आनी त्या खातीर तांणी शब्द वापरले ते अशे, ओपिनियन पोल न्हय, देर शूड बी अ मेकॅनिजम हें उतर वापरलें to ascertain the wishes of Goans and to take a decision accordingly. A mechanism to ascertain the wishes of the people. हो प्रस्ताव पास जालो. प्रस्ताव पास जालो, सरकारा कडेन गेलो, सरकारानूय तो पास केलो. आनीक फुडलें काम करपाचें घर मंत्रालयान. घर मंत्रालयाचेर जबाबदारी आयली कायदो करपाची. कित्याक आमच्या संविधानांत अशे तरेचो हो हरशीं खऱ्या अर्थान रेफरंडम, इंग्लंडाक ते परते जातात, पूण आमच्या संविधानांत रेफरंडम घेवपाचे तजवीज ना. किंवा अशें खंयच्याय एका इश्यूचेर, एका प्रश्नाचेर मत घेवपाची वेवस्थाय ना. त्या खातीर कायदो पास करचो पडलो. कायदो पास करतना प्रश्न आयलो की कायद्यांत मेकॅनिजम म्हणटा तें उतर चलना, तें ठरावांत चलता. एक्झॅक्टली कितें करपाचें, ताका कितें म्हणपाचें, ही टर्म्स सांगची पडटात, डिफायन करची पडटात. थंय होम सेक्रेटरी आशिल्ले IAS ऑफिसर LP सिंग. ही खबर आमकां दुसरे IAS ऑफिसर आमचे गोंयकार आल्बाम बाब कुटो हांणी सांगली खूब उसरां. ताजे पयलीं हें श्रेय हाका ताका दिताले, पूण आल्बाम बाब कुटोनी खरी भितरली खबर सांगली. LP सिंग हांणी ओपिनियन पोल हें उतर सुचयलें. तें सगळ्यांक मान्य जालें आनी त्या प्रमाणे गोवा दमाव दीव ओपिनियन पोल एक्ट 1966 हें नोव्हेंबर म्हयन्यांत पार्लमेंटान पास केलें. तें पास करतकच मागीर फुडलें काम इलेक्शन कमिशनाचेर सोंपयलें. इलेक्शन कमिशना कडेन बळेऱ्यो मतदारांच्यो तयार आशिल्ल्यो, पद्दत तीच आशिल्ली. फक्त प्रश्न बॅलट पेपर वेगळो आशिल्लो. ज्या बॅलट पेपरांत विलिनीकरण जाय फुलाची खूण, संघ प्रदेश उरूंक जाय 2 पानां, येदोच बॅलट पेपर. हांगा युनायटेड गोवन्सचे अध्यक्ष डॉक्टर जॅक सिकेरा हांची एक मागणी आशिल्ली की हें मतदान घेतना घटक राज्य हो एक पर्याय आसचो. पूण घटक राज्य हो पर्याय केंद्र सरकारान मान्य केलो ना. ताजे फाटल्यान ती लॉजीक आशिल्ली जी पंडीत नेहरूची आशिल्ली. कारण घटक राज्य जाल्लें रोखडेंच जाल्यार केंद्र सरकार जाय तितलो निधी, जाय तितलो फंड, जाय तितलो पयसो दिवंक पावचो नाशिल्लो. तो मागीर हेर राज्यांक दितात त्याच पद्दतीन येतलो आशिल्लो. म्हणून डॉक्टर जॅक सिकेरांची ती सुचोवणी भायर पडली आनी हे 2च पर्याय लोकां मुखार उरले. आनी फुडें मागीर तारीख ठरयली 16 जानेवारी आनी ओपिनियन पोल जालो. त्या तपशिलांत हांव वचना. हांगा म्हत्वाचें अशें की कल्पना करात, भाऊ काकोडकार ऋषिकेशाकच राबिल्ले, दिल्लींत येवंकूच नाशिल्ले, सखा पाटीलांक मेळूंकूच नाशिल्ले, किंवा मेळिल्लेय जाल्यार सखा पाटील हांणी तो प्रस्ताव मांडपाक तयारी दाखोवंक नाशिल्ली जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें. जाल्यार सरकाराचो निर्णय आदींच जाल्लो मिड टर्म पोल घेवपाचो.
आनी तसो जर मिड टर्म पोल गोंयांत जाल्लो जाल्यार खात्रीन महाराष्ट्रवादी गोमंतक जिखून येवपाचो आनी विलिनीकरण जावपाचें. हें घडूंक पावलें ना आनीक गोंयांत संघ प्रदेशाचें जैत जालें हाजें श्रेय ह्या काँग्रेसच्या फुडाऱ्यांक वता. काँग्रेस पक्षान खरें म्हणत जाल्यार हें श्रेय घेवपाचें, हें क्रेडीट घेवपाचें आनी तातूंतल्यान लाभूय घेवपाचो. कारण गोंय आमी सांबाळ्ळें म्हणपाचें. आमच्या फुडाऱ्यांनी हें करूंक नाशिल्लें जाल्यार गोंय सांबाळूंक जावचें नाशिल्लें हें लोकांक सांगपाचें. पूण हें काँग्रेस पक्ष करना. कित्याक करना तेच जाणात. पूण एक गजाल खरी की राजकीय पक्षांक इतिहास समजून घेवपाची संवय नासता आनी म्हणून त्यो चुको ते परत परत करतात. इतिहास कित्याक शिकपाचो आसता की फाटीं कितें चुकलां तातूंतल्यान बोध घेवन फुडें वचपाक. पूण हे फाटलो इतिहास समजून घेनात, तातूंतल्यान बोध घेनात आनी त्योच चुको परत 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 करूंक वतात. अजून वेळ वचूंक ना. जरी 55 वर्सां गेल्यांत तरी अजून स्वाभिमान जर आमकां आसा गोंयचे भुंयेचो, स्वाभिमान जर आमकां आसा गोंयचे अस्मितायेचो आनी ती दोनूय जर आमी राखून दवरतले जाल्यार ओपिनियन पोल दीस वो अस्मिताय दीस म्हणून राज्य पावंड्याचेर मनोवंक जाय सरकारान. आनी तेच भशेन घटक राज्य दीस ज्या दिसा आमच्या राज्याची स्थापना जाली, देशांतलें हें एकमेव कोंकणी राज्य जें कोंकणी राजभास कायद्याच्या आदाराचेर घडलां. हाचो जर अभिमान धरून आमी जर ताचो उत्सव करचे नात जाल्यार आनी कसले उत्सव करतले. आयचें ब्रह्मास्त्र हांगाच थांबता. तुमी जाणात ते भशेन प्रुडंट मिडियाचेर ही कार्यावळ दर सोमाराक रातचे 8:30 वरांचेर वितरायतात. फुडल्या सोमाराकय ती आसतली. तेन्ना आमी मेळुया. नमस्कार. तुमच्यो कितेंय सुचोवण्यो वा तुमचीं मतां ह्या विशयाचेर आसलीं जाल्यार अवश्य कळोवची. तांचेर विचार खात्रीन जातलो.